मायनिंग सुरू जावप ही एक बऱ्याची गजाल आसा, मात ही कोणा खातीर बऱ्याची गजाल काय? लोकां खातीर, सरकारा खातीर काय मायनिंग कंपनीं खातीर? आज मुखेलमंत्र्याक गोयच्या भुरग्यांक मायनिंग सुरू जाले काय कामा खातीर प्राधान्य दितले काय हो प्रश्न केलो तेन्ना डिप्लोमॅटीक आन्सर दिले। देशाचे किंवा गोयचो फुडार आशिल्ल्या तरणाट्यांचो प्रश्न असो कॅज्युअली घेता जाल्यार हे सरकार मायनिंगचो फायदो थळाव्यांक जावपाक सरकार कितले गंभीर आसा हाचेर सगळ्यांनी विचार करप गरजेचे आसा। मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी आयज गोवा इंजिनियरिंग कॉलेजीत परतून एक फावट मायनिंग डिग्री कोर्स सुरू करतले अशी घोषणा केली। आपल्याक 20 भुरग्यांनी अप्रोच केल्लो तेका लागून आमी हो अभ्यासक्रम सुरू करता अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगले। जे कोण डिप्लोमा धारक आसात आणि तांकां मायनिंग डिग्री करपाक जाय आणि गोवा इंजिनियरिंग कॉलेजीच्या मायनिंग डिपार्टमेंट कडेन संपर्क करचो अशें तांणी मुखार म्हळें। हे एकूच वर्स आसा, म्हणजे ह्या एकूच वर्सा खंयच्याय ब्रांचचो पॉलिटेक्निक डिप्लोमा आशिल्लो विद्यार्थी प्रवेश घेवंक शकता, ह्या डिप्लोमा डिग्री कोर्साक प्रवेश घेवपाक शकता अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगले। हे आदी विद्यार्थी नोंदणी कमी आशिल्ल्यान हो अभ्यासक्रम बंद पडिल्लो। मुखेलमंत्र्यांनी एक फोन इन कार्यावळी वेळार 100% गोयच्या भुरग्यांक प्राधान्य दितले आणि गोयचे भुरगे ना जाल्यार हेरांक संद दितले अशें आश्वासन दिल्ले। आयकुया हो व्हिडिओ। आमी कंडिशनूय घातल्या की आमच्या गोंयकार भुरग्यांक प्रिफरन्स दिवपाक जाय म्हणून, आणि पर्सनली डायरेक्टर ऑफ मायन्स आनी म्हजें ऑफिस फॉलोअप करतले। हाज्या फुडें मायन्स डिपार्टमेंटान जे भुरगे कामाक लागपाक जाय इन प्रायवेट जेंकां आमी लीज दितले ते 100% भुरगे गोंयचे लागचे हाजो आमचो प्रयत्न आसतलो। गोंयांत मेळना जाल्यार दुसरो कोणाचो तरी विचार जातलो, बट गोंयांतल्या भुरग्यांक म्हाका खबर आसा फाटली डिफिकल्टी 2012 पासून आतां पर्यंत आमचे भुरगे कशे फेस करता हें हांव जाणा, कारण मुळात हांव मायनिंग एरियांतलो, म्हाका खबर आसा, कारण तूंय जाणा, हांव कोठंबी पाळयेंतल्यान आसा, पूण एकंदर लोकांची परिस्थिती आनी मायनिंग भुरगे जे डिप्लोमा इंजिनियरिंग ज्या भुरग्यांनी केले त्यांचे कितें प्रॉब्लेम जाले हें स्वता हांव जाणा। त्या खातीर हांवूय पर्सनली मॉनिटर करून आमच्या सगळ्या मायनिंग केल्ल्या गोंयभरच्या भुरग्यांक परत एकदां म्हणजे मायनिंग इंडस्ट्री स्टार्ट जाल्या उपरांत तांकां थंय एकोमोडेट करपाक आमचोय प्रेशर आसतलो, आमी फोर्स करतले। जे कोण गोयचे मायनिंग डिग्री धारक विद्यार्थी आसात तांकां गोंयांत नोकरी खातीर प्राधान्य दितले काय म्हूण प्रश्न केलो तेन्ना मुखेलमंत्र्यांनी एक्सपिरियन्स काउंट, मात शक्यतो गोयचे भुरगे घेवचे म्हूण आमचो यत्न आसतलो अशें डिप्लोमॅटीक उत्तर दिले। आयकुया हे उत्तर। तो आमी टायम टू टायम जे लीज दिता पळय न्हू त्या अनुसार आमचो डीएमजी तेंच्या कडेन उलयता आनी तेंच्या कडेन घेवपा खातीर आतां तेंचे रिलॅक्सेशन कर एक्सपिरियन्स काउंट्स, ओके, त्या खातीर तांकां आमी शक्यतो गोंयचे भुरगे घेवचे हाजेर आमची भर आसता। जेन्ना गोंयांत मायनिंग बंद जाली त्या वेळार बऱ्याचशा भुरग्यांचे मायनिंग डिग्री शिक्षण पुराय जाल्ले। 2015 वर्सा पयलो बॅच ते 2021 मेरेन जवळ जवळ 160-170 भुरगे पास आउट जाल्ले। तशेंच 2006 वर्सा गव्हर्मेंट पॉलिटेक्निक बिचोलेंत इंडस्ट्रियल स्पॉन्सरशीप स्कीम वरवीं साबार भुरग्यांक तुमकां शुअर जॉब आसा अशी गॅरंटी दिवन तांच्या शिक्षणाचो खर्च कंपनींनी उबारिल्लो। त्या सुमार 100 डिप्लोमा धारकांचो लेगीत आस्पाव जाता। हातूंतले जायते जाण आयन ओर वा मेटालिफरस मायनचेर कामाक लागले। कालांतरान गोंयांत मायनिंग इंडस्ट्री बंद जाल्ल्यान चडशे भुरगे गोंय सोडून भायल्या राज्यांत काम करपाक गेले। जायते भुरगे ग्रॅनायट, लायमस्टोन ह्या नॉन मेटालिफरस मायन वा ल्हान क्वॉरी व क्रशरचेर कामाक लागले। हांगा कामाचो एक्सपिरियन्स वेगळो आसता। थोड्यांनी तर आपले फील्ड चेंज करून दुसऱ्या फिल्डात काम करपाक सुरवात केली। आता जेन्ना मायनिंग परत सुरू जाता तेन्ना हे भुरगे आपले स्किल आणि शिक्षण आसा त्या फिल्डात येवपाक सोदतले, गोंयांत परत येवपाक सोदतले, हे साहजिक आसा। मात तांकां संद दिवपा खातीर सरकार रिलॅक्सेशन दितले काय एक्सपिरियन्स काउंट्स म्हणून तांची संद पयस करतले काय, हो व्हड प्रश्न आसा। ह्या भुरग्यांक जर सरकार मजत करना जाल्यार तांणी पळोवचें तरी कोणा कडेन।